येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेकपळ्याचे हेडलायन्स. सावयवेरे वागुर्मे गांवची ग्रामसभा जाली बरीच तापट. शितोळे तळे प्रकल्प रद्द करपाचे थारावाक जाले एकमत. जाल्यार NH रस्त्याच्या प्रोजेक्टाचेर जाली गरमागरम चर्चा. लोटली पंचायतीच्या खाशेले ग्रामसभेत नव्या बोरी पुलाच्या जमनीच्या संपादनाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. जमीन संपादन प्रक्रिया रद्द करपाची थळाव्यांचे पंचायतीक गाराणे. हवामानात बदल जावपाची आसा शक्यताय. सोमारा कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडपाची हवामान विभागान दिल्या शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा सावयवेरे वागुर्मे गांवची ग्रामसभा बरीच तापट जाली. शितोळे तळे प्रकल्प रद्द करपाच्या थारावाक एकमत जाले. ह्या प्रकल्पा विशीं तांकां काळखात दवरपा खातीर थळाव्या लोकांनी सरपंच आनी पंच वांगड्यांक बरेच उजरावन काडले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ग्रामसभा आसली वेरे वागुर्मे आनी वेरे वागुर्मे ग्रामसभेक एकूच इश्यू आसलो तो आज शितोळे तळ्याचो. म्हळ्यार शितोळे तळे म्हळ्यार हे जे तळें आसा हे तळ्याचो विशय आसलो आनी ताका लोकांचो सारको विरोध आसा. आनी तांणी लोकांनी इतलेंच मागलां की जेन्ना सरपंचाक हे तळ्या बद्दल कांयच प्रोजेक्टा बद्दल कांयच खबर ना तेन्ना लोकांनी मागणी केली की हो प्रोजेक्ट आहा तो स्क्रॅप करचो म्हणून. आनी सरपंचान प्रपोज करून जो डेप्युटी सरपंच आहा ताणें एक प्रपोज करून ताणें हो प्रोजेक्ट जो आहा तो स्क्रॅप काडला आनी ताणें स्क्रॅप म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. की लोकांचो विरोध आसलो. आज ग्रामसभेक कमीच कमी लोक म्हळ्यार 1000 वयर लोक जो आसलो तो लोक थंय ग्रामसभेक येयल्लो आनी हॉल जे आसा ते फूल भरलेले आसले आनी लोकांचो एकूच आवाज आसलो की आमकां प्रोजेक्ट नाका. आयज ग्रामसभा आशिल्ली ते ग्रामसभेक शितोळ्याचे तळ्यान भायलें उदक हाडून त्या तळ्याक सोडटा म्हणून त्या तळ्याक आमचो पूर्ण अपोज आशिल्लो आनी आमी अपोज केलो. इंजिनियर सुरवातीक आयिल्ले तेन्ना हांव तांचे बरोबर गेलो. तेन्ना कोण सरपंच आशिल्लो म्हाका खबर ना. ना हांगा मिटींग जाल्ली तेन्ना तुमी म्हटलां न्ही जे पळय झऱ्यांचे प्रोविजन आसा ते तशेंच उरपाक जाय. हांवें तें सांगलें की सायडीनी ताका कॉन्क्रीट घालूं नाका. ते जशें एके सायडीन चिऱ्यांचें बांदकाम आसा तशें घेवन येता किंवा आसा तशें सुद्दां सोडल्यार जाता. इन फ्युचर जर पॉसिबल जाल्यार थंय चिऱ्यांचें बांदकाम घेया पूण थंय कॉन्क्रीट घालूं नाका अशें म्हजें मत आशिल्लें. आनी दुसरें म्हजें मत आशिल्लें की आसा तें उदक थंय फ्लो जातलें भायल्यान उदक हाडपाची गरज ना. एक मोठो विशय आशिल्लो शितोळे तळ्याचो जी खुबशीं वर्सां जालीं सगळ्या लोकांक दिसतालें की शितोळे तळ्याचें कितें तरी जावपाक जाय म्हणून. थंयसर ते खातीर पंचायतीन खंय तरी कोणाक न सांगता ती थंयसर ते एक प्रोजेक्ट घेतलो. 3 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. आतां प्रोजेक्ट कित्या खातीर येता कोणा खातीर येता तो कोणाकूच पंचायतीकूय खबर ना किंवा ते जे पयलीं पंच आशिल्ले तांकांय बीन खबर ना. सरपंचाकूय खबर ना. त्या खातीर आज हांगासर ग्रामसभेक भरपूर लोक आशिल्लो. सगळ्यांची म्हाका दिसता अशी इतिहासीक अशी ही ग्रामसभा आज जाल्ली आसा आनी सगळ्यांनी म्हणजे एकल्यान सुद्दां विरोध करनासतना सगळ्यांनी डायरेक्ट सांगलें की हो जर प्रोजेक्ट लोकांक जर खबर ना पंचायतीक खबर ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट डायरेक्ट स्क्रॅप जावचो म्हणून. आनी ते तरेन रेजोल्युशन घेतलां. सगळ्या पंचायती सुद्दां रेजोल्युशन घेतलें आनी सगळ्यांनी पंचांनी सांगलें की सगळ्या बरोबर आमी आसा आनी जर समज लोकांक नाका जाल्यार लोकांक नाका म्हटल्यार कित्याक नाका तो प्रोजेक्ट कित्या खातीर हाडटा तो कोणाक खबर ना. कारण हांगा ऑलरेडी टांकयो आसा ज्यो पयलीं त्या टांकयांनीच आजून उदक पावना. जे ओपासून जे उदक येवपाक जाय तें सुद्दां उदक आजून सारकें हांगासर पावूंक ना. आमच्या खेड्या सारकिल्ल्या गांवांत तर आजून आमी ते बांयचे किंवा झरीच्या उदकाचेर जगता आनी हे लोकांक आजून पावनासतना दुसरे प्रोजेक्ट घेवन कोणा खातीर करपाक सोदता हे लोकांक डावट आशिल्लो. त्या खातीर लोकांक हांगासर ग्रामसभेक भरपूर उपस्थित रावले. सगळ्यांनी विशय मांडले पूण कोणा पंचा कडेन एकल्या पंचा कडेन उत्तर नाशिल्लें त्या कारणान ते जाल्यार वागुर्मे सावन प्रस्तावित 25 मीटर रुंद NH रस्त्याविशीं थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायत प्रादेशीक येवजणेंत कांय उद्देगीक प्रस्तावित केल्ल्यान वाद निर्माण जालो. हांगा NH महामार्गाची गरज ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. मुखार 10-15 वर्सां कितें त्या गांवांत कशें कितें गांव जातलो खंयचे रस्ते केदे जातले ते आमकां हांगासर एक्सप्लेन करा म्हणून. जाल्यार ती म्हणटा आजून सारकें कांय फायदो जाता सांजे कांय घेवंक ना. पंचायतीन व्हडलो रिजनल प्लॅन मांडलेलो आसा. तूं कित्याक मारला स्टील ती सांगता आमकां रिजनल प्लॅन कांय खबर ना म्हणटा. जाल्यार तूं खुर्चेर बसता कित्याक आमकां ग्रामस्थांक पंचायती बोर्डाचें काम आसा तें आमकां करचें पडटा. हो ड्राफ्ट प्लॅन पंचायती ड्राफ्ट प्लॅन फायनल प्लॅन ना
ऑलरेडी ड्राफ्ट प्लॅन फायनल प्लॅन ना ही बेश्टी उतरा वयर आमची आसा शितोड्या तळ्याची वयली एरिया ती मायक्रो इंडस्ट्रियल एरिया म्हणून ऑलरेडी जाल्ली आसा ही पण मायक्रो इंडस्ट्रियल एरिया जाल्ली आसा आनी उदकामा वयल्यान डायरेक्ट एरिया बाजारांतसून 25 मीटर रस्तो वयता 25 आसा आता 4 to 5 मीटर रस्तो तो 25 मीटर नॅशनल हायवेच्यान वयता रस्तो आता 25 मीटर रस्तो वयता ताका लागून फायदो पायना एक आनी एक क्वेश्चन येयलें की रिजनल प्लॅनाचेर जे इंडस्ट्री म्हणून दाखयल्लें म्हणटा जे इंडस्ट्री म्हणून दाखयल्ली आसा तो बी लोकांक डावट आसा ते कित्या खातीर हांगासरल्यान जे आतां सावयवेरा एरियेक नॅशनल हायवे आनी हे जी गरज आसता कारण आमी म्हाका दिसता 1980 ते म्हणजे तेन्नाचे हितूंतल्यान पिळगी ते आतां 2000ची पिळगी हितून जो रस्तो आसा तसोच आसा हांगासर लोकसंख्या फुडें जर एक 10 वर्सांनी एक 5 लाख जातली किंवा आनी कितें जातली जाल्यार तेन्ना ते त्या हितूंतल्यान ग्रामस्थ थरयतले हांगासर नॅशनल हायवे हे ती गरजूच ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. लोटली पंचायतीच्या खाशेले ग्रामसभेत नव्या बोरी पुलाच्या जमनीच्या संपादनाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. जमनी संपादन प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. लोटली पंचायतीच्या ग्रामसभेत उंचेल्ल्या पावंड्यावयलो नवो बोरी पूल बांदपा खातीर जमिनी संपादन विशीं चर्चा जाली आनी थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. नवो पूल बांदपाक 2 लाख स्क्वेअर मीटर खाजनाचो जागो वतलो हाचो थेट परिणाम शेतकार आनी नुस्तेकारांक व्हडा प्रमाणात जातलो. जमिनी संपादन जाल्यो जाल्यार चडांत चड विध्वंस जातलो. देखून सरकारान तरीकय हे काम फुडें व्हेले जाल्यार ते थांबोवपाक आमी खंयच्याय थरार वचपाक तयार आसात अशें मत लोटलीच्या आदल्या सरपंचान उक्तायला. PWD ऑफिसरान ग्रामसभेत थळाव्या लोकांक पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखयले. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनाच्या वेळार वातावरण बरेच तापट झाले. पळयात. Did you ask the panchayat whether this is what you have done is okay for a village? Did you take permission from panchayat? So that is the legal stage. No, that is the first stage. When you after finding the issue for us, who has sent the letter to panchayat? PWD. So why PWD has not sent the letter? No, but you have to send the letter. Come to problem, sir. Come to problem, sir. Serial number 39 you check. What is serial number 39 saying? As stated in the work program and activity schedule at the end of the inception report, serial number 99, the DPR final report had to be submitted before acquisition proceedings are started. Since acquisition comes later at number 40, to be 39, serial number 39 are not done. Yes, correct. Without giving the detailed project report, how are you putting for acquisition? Special Gram Sabha appointed. न्यू बोरी ब्रिज, हाय लेवल न्यू बोरी ब्रिजाचो प्रोजेक्ट जो लँड एक्विजिशन जो स्टार्ट जाला तेजेर आनी डिविजन 15 फोंडाचे इंजिनियराक आपयले तशेंच टेक्नोजेम म्हणटा ते कन्सल्टंट तेंचे मनशाक आपयले एक्सप्लेन करपाक. तेणी आमकां हिंगा उणे आमचे 80-100 लोक जाले. त्या लोकांक तेणी एक्सप्लेन केला की ऑल्टरनेटीव नंबर 7 which government has approved, तो अल्टरनेटीव खंयच्यान वयता कित्याक सगळें तेणी एक्सप्लेन केलें. पूण जेन्ना लोकांनी तेजे कडेन क्वेश्चन विचारली कित्याक तो वयता आनी कोणें तो प्रपोज केला तेंचे कडेन कांय आन्सर नासले. सो आमी क्लियर तेंचे डॉक्युमेंट आमी RTI घालून काडल्या. ते डॉक्युमेंटान क्लियर पडटा दॅट इट इज अ प्रायोरिटी फॉर MPT. What was the final resolution taken by you? Resolution आमी लोकांनी रेजोल्युशन घेतला की आमकां हिंगा लोटल्यान ब्रिज नाका म्हूण ऑल्टरनेटीव पासून नाका म्हणटा लोक म्हणटा आहा तो ब्रिज वीक जाला जाल्यार तो रिपेर करा ना तेच जाग्यार न्यू ब्रिज बांदा आनी लँड एक्वायर करूं नाका. कित्याक ते लँड एक्वायर करपाक सोदता ते ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटर खाजनाची जागो. सगळे आमचे शेतकार शेत रोयता थंय, फिशरमॅन थिंगा नुस्तें पिकयता, फीश ब्रिडींग आहा थिंगा, मुसो आहा थिंगा आनी मँग्रोव्स आहा. इट इज अ CRZ एरिया. सो हे मॅक्सिमम डिस्ट्रक्शन जातलें आनी आमचे लोकांचे पोट तेजेर आसा. सो लोकांक ते आमचे आनी एक लँड एक्वायर केल्लें नाका. कित्याक गव्हर्मेंट वी रिक्वेस्ट MLA टू स्पीक टू द CM आनी हे लँड एक्विजिशन आहा पळय ते कॅन्सील करपाचें. ते प्रेझेंटेशन कितें जाता ती हे जे सर्वे जाल्ली ती 2017 मात जाल्ली
आनी तेजे ते म्हणटात तांकां लेटर कित्याक दिवना प्रिलिमिनरी सर्वे लेटर बी पंचायत दिना प्रिलिमिनरी सर्वे पूण तरी पूण आतां हे बेस्ट ऑप्शन कितें जाता हांगा मिसींग लिंक जेन्ना वेर्णाच्यान हांगा आयलो जेन्ना पोल्युशन हांगा आयलो हांगा तो कट जाता ताका फुडचें कनेक्टिविटी मेळना सो ताका लागून बोरयेचो जो हांगा ढवळी पासून 4 लेनींग जाला तो आनी बोरयेचो पार्ट आनी लोटलेचो पार्ट हो मिसींग आसा सो ताका लागून 4 लेनींग करपाचें आमी थरयल्लें आनी तसो प्रपोजल आमी बेस्ट ऑफ द ऑप्शन. During the discussion, all the Gram Sabha members with a 100% majority, or you could say anonymously, they decided to scrap all the alternatives. They had come, the AE of the highway, PWD have come, then JE have come along with their consultant. So consultant given the presentation, but that is not agreed to all the Gram Sabha members, and they said we don't want all these 7 alternatives, and it is better to scrap this proposal of the land acquisition. सो आयज जायतो ऑजरांनी लोक विलेजीस लोटले विलेजीस हांगासर हाजीर जावन ही ब्रिज ओपोज केला आनी ही ब्रिज आमकां नाका. But what if government continues? We are ready to go any extent. We are ready to go any extent to object and to stop this acquisition as well as the proposed bridge through our cousins and fields. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा काणकोण श्रीस्थळ पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापड जाली. श्रीस्थळ पंचायत वाठाराक MRF कोयर प्लांट दिला खरो, पूण कोयर एकठांय करपाचे नवे करकरीत गाडयेक ड्रायव्हर नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय कोयर उडयतात. जाल्यार गाडी पंचायतीच्या आवारात दिसनाशिल्ल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कारण कचरो निर्मूलन करपा खातीर आणि गार्बेज फ्री गांव करपा खातीर दर एक पंचायतीक MRF नावाचो प्रोजेक्ट दिलो आणि ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत मशिनां, गाडयो आणि बाकीच्यो ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो सगळ्यो गजाली दिल्यो. पूण बऱ्याचशा पंचायतींनी ह्यो जो प्रोजेक्ट किंवा हे जे काम आसा ते केलेंच ना, खंय तरी कोणशा मारून दवरलें. खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या श्रीस्थळ पंचायतीच्या अशा ह्या गार्बेज प्लांटाची तर सामकीच अवतिकाय जाल्ली. कांय दिसां फायलीं मिडियांतल्यान हो विशय हायलायट जाल्या उपरांत कांय हालचाली सुरू जाल्यो, पूण तसोच विशय तो दपटून उरलो. सध्या आतां आयज सकाळी ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेक होच कचऱ्याचो विशय परत एक फावटी वयर सरलो. कचऱ्याचो विशय वयर सरलो आसतना खास करून भाटपाल आणि खंय खालवणे ह्या 2 जाग्याचेर खंय मेळत त्या पद्दतीन आणि मेळत त्या वेळाचेर लोक मेळत त्या तरेची गार्बेज हाडून हाडमुठीत उडयता आणि नवे नवे प्रश्न तयार जाता असो प्रश्न आयलो. त्याच बरोबर ह्याच प्रोजेक्टा खातीर जी गाडी कचरो एकठांय करपाक दिल्ली त्या गाडये खातीर एक ड्रायव्हर घेवपाचो प्रोविजन विशय सुरू केलो, पूण दुर्दैव अशें की आजुनूय खंय तो ड्रायव्हर घेवपूच जालें ना आणि ती गाडी आतां ती तशीच खंय तरी झक मारता. ती गाडी लोकांक दिसतली म्हणून पंचायतीन खंय ती गाडीच आतां खंय तरी लिपोवन दवरला अशा पद्दतीचोय विशय आयलो. आमची श्रीस्थळ पंचायतीन 5 पोस्ट काडले, 4 पोस्ट काडले, एक ड्रायव्हर आणि 3 गार्बेज कलेक्टर. तितून ऑगस्ट म्हयन्यान तेजी इंटरव्यू जाल्ली, इन्विटेशन हें केल्लें, डिस्प्ले केल्लें आणि दोग वेगळी कॅन्डिडेट अशें म्हणटाय ते, पण अजून म्हळ्यार ते कॅन्डिडेटांक घेयना. ऑलरेडी 3 जाण कलेक्टर आसले पळय तांकां घेतले गार्बेज कलेक्टर, आनी गाडी आहा ती खंय अननोन प्लेसीचेर व्हरून दवरली आसा. खंय आहा ती सुद्दां खबर ना, कोण खंयची बरी कामां यूज करता, खंय यूज करता तेजी बी आमकां कांय खबर ना. पयलीं आमकां बी जाल्यार तुमी केन्ना घेता एवरी टायम तेंचो आन्सर म्हणटा ना, आनी व्हिडिओन एप्रुवल दिला, डायरेक्ट इंटरव्यू घेवपा जाय, पयशे आमकां रिटर्न घेता. हांव कितें म्हणटा, आमकां प्रॉब्लम जाता न्हू, आमची गार्बेज आहा, आमच्या ऑफिसाची गार्बेज आहा, कलेक्ट करपाक तुमी सांगता जेन्ना गाडीच ना तेंचे फुड्यान जाल्यार, आनी गोवोरमेंटान एक वयल्यान गाडी दिल्ली आसा. मोस्टली केसीस कितें ड्रायव्हर गोवोरमेंटाची फेसिलिटी लेट पावता. पण ह्या गोवोरमेंटाची फेसिलिटी ऑलरेडी पावले आसा, पण हे कित्याक खंयची पॉलिटिकल प्रेशराचेर एक ड्रायव्हराक अपॉयंट करना म्हणून खबर ना म्हाका. कितले टायम जालो गाडी दिल्यार? अरावंड 8 म्हयने सुमार जाले गाडी येयल्या. 7-8 म्हयने जाले आनी इंटरव्यू घेता 2-3 म्हयने जाले, 3 म्हयने दिले. ती कसली गाडी? गार्बेज कलेक्ट करता ती आसता पळय तेमी. पूण प्लांट स्टार्ट जालो तुमगेलो? प्लांट तेमी व्हरता ते गार्बेज प्लांट स्टार्ट जालो, तेमी काम चालू आसा, पण ऑलरेडी तेमी स्टाफ घेतलो न्ही. हांव कितें म्हणटा की हांव अपील करता. आनी दुसरी गजाल वाटेर खंय तरी गार्बेज उडयता म्हणून इश्यू आयलो ग्रामसभेक, कितें? ते आतां जे आमचे जंक्शन आसा खालोडे पूल आसा पळय,
जे लोक खंयचे अननोन लोक येतात पयलींचे नॅशनल हायवे लोक येता न्ही ते काडटा आनी ते गार्बेज उडयता. सो आमी हें केलें पंचायती की तुमी ते टायर मारचें प्रोटेक्शन कित्याक ते लोक काय उडयले उदकां उडयता उदकां डायरेक्ट दर्या वयता. सो ते स्टॉप जावचें म्हणून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. आयतारा मांद्रेची ग्रामसभा बरीच रंगली. येरादारीची गच्चमुड्डी, नवो नुस्त्याचो बाजार, भौशीक मसणबूय, रस्त्याची समस्या अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. पळयात पुराय बातमी. ती एरिया मध्ये डेली थंय कंजेस्टेड तुमकां कोणाक ब्लेम करिना पण एटलिस्ट तूं पुलीस स्टेशनाक रिक्वेस्ट करून थंय रेगुलर बेसीस एक जर पुलीस कॉन्स्टेबल किंवा गव्हर्नर रावंक शकता जाल्यार इतलें पळय कित्याक थंय डिफिकल्टूच जाता स्पेशली सॅटर्डे संडे. लोक दोनूय सायडीन गाडये पार्क करतात थंय. थंयसरच वचपाक सकयल बिचार वचपाक एक्सेस आसा ताका लागून रावपाची चूक ना कोणाची. पण थंय एटलिस्ट एक सायड जरी क्लियर करप तितून टॅक्सी आसता, रेंटल कॅब आसता, टू व्हिलर आसा, तेजो थंय तेपनूच रेस्टॉरंट आहा तो आपली गाडी दवरता. सॅटर्डे संडे जाल्यार ते अर्द वर 20 मिनटां लागतच लागतात क्रॉस करपाक. हेचेर मातसो लक्ष दी आनी एटलिस्ट थंय एक पुलीस जर आतां हंसर पुलीस दवरता ते खंय व्हडलेशे कोण पार्क करिना थंयसर मेजर जंक्शन जाला ते कंजेशन जाता तेचेर मातसो लक्ष दी. गाडयो काड म्हणून आता ग्रामसभा सोंपली की इमिजिएटली आम्ही वचून सांगता ते दोनूय की रस्त्यार गाडयो दिसूंक जायना ना जाल्यार आमी कन्सर्न जी कितें एक्शन हाती घेतली की गाडयो त्या दोगांचेर आसात. आनी बाकी आमी केबलिंगाचें काम जातकच अंडरग्राउंड केबलिंगाचें डिगींग केल्याच्या नंतर आमी इमिजिएट सोलिंग करतात. हे सगळे मॅस केले हे कन्सर्न त्या डिपार्टमेंटाच्या जी प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया त्या टायमार पूर्ण न जाल्या कारणान हे सगळे गांवांत मॅस जाल्लेले आसा. पण नो डावट म्हणटा तशें डिपार्टमेंटान सांगलें की आमी बेगींतल्या बेगीन करून दितले. ऑलरेडी कामय स्टार्ट जाल्लेलें आसा. वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड नंबर 2 हे काम चालू जाल्लेलें आसा. सायमल्टेनियसली बाकीच्या वॉर्डांनी काम स्टार्ट आसा. दिवाळी देगेक पावलेली आसा. अशा परिस्थितीन जे रस्ते आतां घेतलेले आसा ते जातले कंप्लीट बिफोर दिवाळी. पळय कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जो इंजिनियर आसा गवस म्हणून तांणी आमकां इनॉग्रेशन केल्लेलें वॉर्ड मिक्सिंगाचें वॉर्ड नंबर 2 ज्या वॉर्डान आतां नॅशनल गेम्साचो एक इव्हेंट जाता रायफल शुटिंगाचो त्या वॉर्डान वॉर्ड मिक्सिंग करता वेळाचेर तांणी सांगलेलें की सगळे इंटरनल रोड्स विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी ते कंप्लीट करतले म्हणून. MLAनूय ताका सांगलां की दिवाळे पयलीं कंप्लीट करून दी म्हणून. तेंचें काम चालू आसा. लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट. मांद्रे गांवांत जे आमचे 11 वॉर्ड आसा 11 वॉर्डांनी डेव्हलपमेंटल वर्क्स थ्रू पंचायत फंड हे पायपलायनीन आसा चालू आसा. बरीचशी कामां पूर्णय जाल्लेली आसा आनी बरीचशी कामां वर्क इन प्रोग्रेस आसा. सो पंचायत इज वर्किंग इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज ऑफ मांद्रे. आनी रिगार्डींग आयच्या ग्रामसभेक हांवें सांगलें की MRF शेड बरी व्हडल्या प्रमाणची MRF शेड आनी क्रिमिटोरियम हे प्रायोरिटीचेर कंप्लीट करप हे पंचायतीचें काम आसा. पंचायतीन ऑलरेडी प्रोसिजर स्टार्ट करून जो कितें एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल्स मेळपाक जाय ताच्या खातीरय प्रोसिजर स्टार्ट केलेलो आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटान जे आमचे लोकल डिपार्टमेंट तालुक्याच्या ताका ती कॉपीज मार्क केल्लेली आसा आनी व्हेरी नेक्स्ट म्हणटात तशें 15 to 20 days आमकां खात्री आसा की पंचायतीक एक जी पंचायतीन मागणी केल्या ती पंचायतीची मागणी परिपूर्ण जातली रिगार्डींग एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल्स. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुद्धिवादी लोक बरोबरच गोंयांत सांस्कृतीक आनी धार्मीक लोक पळोवपाक मेळटात. पेडण्या धारगळे मेळामेळ उत्सव व्हडा उमेदीन भक्तिभावान जालो. ह्या दिसा 2 वाड्यावयलीं 6 तरंगां एकठांय येतात आनी भेट घेतात. भारार लोकांक कौल लेगीत दितात. पळोवया कांय भक्तिमय खीण. वेगवेगळ्या देव देवतांच्या देवळांक लागून तर आमचे गोंय बरेच फामाद आसा. पेडणे म्हाल परंपरा मोगी. लोक मोठ्या संख्येन एकठांय येवन सगळे तरेचे सणा परबो मनयतात. पळोवया धारगळचे फामाद मेळामेळीच्या उत्सवाचे खाशेलपण जंय 6 तरंगां एकठांय येवन भेट घेतात.
गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. सेंट अँथनी SC असोल्डान स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीचेर 5-3 गोल फरकान रोमांचक जैत मेळयले. माजोड्डेच्या मुसन खेळामळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. माजोड्डाच्या मुसन मैदानाचेर सेंट अँथनी SC पंगडान हे कठीण मॅचीत स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक हारायलो. 22व्या बासालियो आंद्रादे मेमोरियल 9A साइड फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत आसोल्डान आपली सुवात मेळयली. असोसियाओ अकाडेमिका द माजार्डो उत्तार्डो कालाटा हांणी ही सर्त घडून हाडली. दोनूय पंगडांनी ही सर्त जिखपा खातीर खर यत्न केले, पूण शेवटाक सेंट अँथनी SCन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीचेर 5-3 गोल फरकान जैत जोडले. पळयात रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. हवामानात बदल जावपाचे आशिल्ल्यान तयारी करात. सोमारा कांय अनपेक्षीत बदल येवपाची शक्यताय आसा. जायत्या वाठारांनी हलको पावस आनी गडगडपाची शक्यताय आसा, जी वर्साच्या ह्या काळा खातीर सामकी असामान्य आसा. देखून लोकांनी सादूरताय बाळगुपाचो IMDन सल्लो दिला. आयतार एकंदरीत सुको आसतना सोमार आनी मंगळारा कांय प्रमाणात ओले हवामान बळोवपाची शक्यताय आसा. सकाळी पयलींच धुके पडून सकाळी येवपी लोकांक आडमेळी येतलीच. IMDन सोमारा आनी मंगळारा येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय सुवातांनी वीज, वारे आनी गडगडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 अंशां मदीं उरतले. सोमार आनी मंगळारा खातीर येल्लो अलर्ट. सोमारा सकाळी धुके पडटले. प्रवाशांक सादूर रावपाचो सल्लो. दीसभर मळब ढगाळ उरपाची शक्यताय. सोमारा खातीर चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. 30 आनी 31 तारखेक पावस आनी गडगडपाची शक्यताय. गोंयच्या बोटधन्यां खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 चायचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.